नमस्कार. सीड डायरीच्या 21व्या भागात तुमकां सगळ्यांक मन काळजा सावन येवकार. तुमच्या मोगाची उतरां तुमच्या कॉमेंटाच्या रुपांत आमकां मेळत आसात. तातूंतल्यान तुमचो मोग आनी आशिर्वाद दिसता. जर तुमी आमचो चॅनल अजुनूय सबस्क्रायब करूना जाल्यार तो मुजरत करात. तर इश्टानो, आयज सीड डायरीत आमी घेवन आयल्यात बाब देवराज गावडे हाणें बरयल्ली कथा क्वॉरंटायन. आयज तो बायक घेवन येवच नासलो हाचो ताका उगडास जालो. काल अचानक ताका आपोवन व्हेल्लो आनी ताका व्हरपाक गाडी धाडिल्ली. नाजाल्यार फाटले कितलेशेच दीस तो बायक घेवनूच यो वच करतालो. आयज ताका झक मारीत चलत वचचो पडलो. तशें GMC कडल्यान रेजिडन्स क्वॉर्टर्स चड पयस नात, पूण ताका स्वताकूच खबर नासलें की तो फाटली कितलीं वरां ऑन ड्युटी आसलो तो. तशी आतां ताका संवयूच जाल्ली 18 वरां 24 वरां ड्युटी करपाची. ताका न्हिदेची सुद्दां चड गरज भासना आशिल्ली. मातसो 1-2 वरां न्हिदलो जाल्यार तो परत ड्युटेक वचपाक सदांच तयार आसतालो. चलत तो कसो बसो बिल्डिंगेंत भितर सरलो. तोंडाक मास्क बांदिल्ले गार्डाक ताणें आपलें आय कार्ड दाखयलें. तो सदचो गार्ड काय शेतांतलो बुजगावणो हें सुद्दां ताका खबर नासलें. ह्या दिसांनी GMCंत सगळेच मास्क घालून भोंवपा लागलेल्या कारणान डॉक्टर्स सोडून हेर कोण वळखूंक येनासले. तसो तो सामको जिवाक विटिल्लो आनी तातूंत भर पडली ती स्वप्नांची. दुसरे मजल्या मेरेन चडत वचपाक तें सुद्दां इतली वरां ड्युटी करून ह्या पाड पडलेल्यांक एक लिफ्ट सुद्दां बांदपाक जायना असो विचार ताच्या मनांत आयलो खरो. पूण एक पावल घालीत जसो तो स्वप्न चडपाक लागलो तसो तसो तो विचार हवेत विरगळून गेलो. आतां चावी खंय? दुसरे विचारान ताच्या मनांत जागो केलो. पॅन्टीचे दावे आनी उजवे बॉल्स चाचपडून पळयले. दोळे वर्श करीत तोंडांतल्यान श्वास भायर सोडलो. तकली रुमाच्या दाराक लायत कांय सेकंद दोळे बंद करून तो तसोच रावलो. ताका सट्ट करून याद जाली. शर्टाचे बॉल्स चाचपिडले आनी ताणें सुटकेचो श्वास सोडलो. चावी शर्टाच्या बॉल्सांत आसली. रुमांत भितर सरलो. फाटल्यान दार बंद करून खिळी घातली. फॅन चालू केलो. आय कार्ड, स्टेथोस्कोप आनी कोट ताणें मेजार उडयलो आनी फाटीच्या बळार खाटीर घप्प करून आडवो पडलो. कांय खीण फॅनाचो वारो ताणें तोंडार घेतलो आनी तसोच फॅनाक घुंवता तो पळयत रावलो. मागीर हळूच बॉल्सांतल्यान मोबायल काडलो आनी तोंडा मुखार धरलो. मोबायल स्विच ऑफ जाल्लो. तोंडान चक्क आवाज करीत उठून मोबायल चार्ज करपाक लायलो. दोळ्यावयलो चश्मो काडून मेजार दवरीत दोनूय हातान दोळे आनी तोंड पोशेलें आनी दोनूय हात वयर काडीत एक लांब जांभय दिली. रोकडेच कपडे काडून न्हावपाक गेलो. भायर सरून थंयच खुट्याक लायिल्ले कपडे आंगाक चडयले आनी केंस पुसीत मोबायलाचो चार्जिंग काडलो. तुवालो तसोच खाटीच्या एका सायडीन सुकपाक घातलो आनी मेजावयलो चश्मो लावन मोबायल हातांत घेवन परत खाटीर आडवो जालो. मोबायल ऑन करून नेट चालू मात केला. व्हॉट्सॲप, FB, इन्स्टाचे धडाधड नोटिफिकेशन्स आयले. ताचे कडेन ते ओपन करपाक ताक नासली. उठून ताणें मेजांतले खणांतल्यान एक बिस्किटेचो पुडो काडलो आनी तो रोकडोच फस्त केलो. कांय वेळ कोणे कोणे व्हॉट्सॲपाचेर मॅसेज केल्या त्यो पळयल्यो, पूण एक्कूय ओपन करूना आनी मोबायल तसोच आपले कुशीक दवरून न्हिदपाचे आशेन दोळे अलगद बंद केले आनी तेन्नाच मोबायल वाजलो. आतां आनी कोण काय मनांत विचार आयलो, पूण मोबायल उगलुपाक मन येना जालें. तो तसोच वाजतूच रावलो. वड्ड म्हणत मोबायल उबारपाक रिंग सोंपली. पळयत जाल्यार ताचो मिसकॉल. दोळे बंद करीत एक हलको श्वास भायर सोडीत कपलार हात मारलो. हें आनी कित्याक फोन करता काय ताच्या मनांत विचार आयले आनी तेन्नाच परत फोन आयलो. ताच्या फोटवा सकट मोठ्या अक्षरांत ताचें नांव स्पश्ट दिसतालें, मोग, आनी दोनूय कुशीक तांबडी गुंज हार्ट्स.
आज फाटोफाट 2 फोन घेऊ काय नाका ह्या मनस्थितीत तो उठून खाटीचेरूच वंटीक फाट टेकून बसलो. एका हातात मोबाईल धरून दुसऱ्या हातान चष्मा काढलो. तोंडार परत एकदा हात फिरवून चष्मा परत लायलो आणि हळू स्वायप अप करून कॉल रिसीव केलो. कॉलाचो टायमर स्टार्ट जाल्लो. कॉल लावडस्पिकराचेर लावन आवाज फूल केलो आणि मांडी घालून फोन आपल्या जांगडार दवरलो. कांय खीण मोन्यांनीच गेले. तो फोनाक एकटक पळयत आसलो. कॉलाचो टायमर फुडें फुडें वतालो, पूण सगळें शांत. ताका ल्हव ल्हव स्वताचे श्वास जाणवपाक लागले आनी हळूहळू ते जड जावपाक लागले. श्वासाची गती वाडली आनी दोळ्यांची पापणी मिटपाक तो विसरूनच गेलो. सवकास दोळे बंद करून दोनूय ओठ दांतां घालून ताणें जनेला भायर पळयलें आनी तेन्नाच आवाज आयलो. हॅलो. ताणें सट्ट करून मान फोनावटेन फिरयली. जाप दिवं काय नाका ताच्या मनांत प्रश्न आयलो. परत फोनांतल्यान आवाज आयलो. हॅलो. आनी ताचें काळीज पेटिल्ल्या मेणवातीच्या मेणा भशेन उदक जालें. ताणें जाप दिली. हॅलो. परत कांय खीण शांततेन गेले. त्या तुटके फॅनाचो आवाज जो आयकले शिवाय ताका सद्द न्हीद पडनासली, आतां तो आवाज ताका कानाक तोपतालो. ताणें मोबायल तसोच दवरलो आनी उठून फॅन बंद केलो आनी ल्हव ल्हव ताचो आवाज कट 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 करीत कमी जाता ताचो अनुभव घेतलो. हॅलो. परत फोनांतल्यान आवाज आयलो. हॅलो. ताणें परत जाप दिली. कसो आसा ह्या प्रस्नाक ताका खरी जाप दिवपाक जमलेंच ना. बरो आसा. आय एम गूड अशें म्हणत खाटीर बसलो. वंटीक फाट टेकयली आनी मोबायल परत जांगडार दवरीत विचारलें. तूं कशें आसा? हांव बरें आसा. तूं अजून जीएमसींतूच आसा? पलतडच्यान काळजीचे स्वरांत भरलेलो प्रस्न आयलो. खाटीर सायडीन दवरिल्लें सिगरेटीचें पाकीट उबारीत कॉल म्यूट केलो. पाकीट ओपन केल्यार भितर एकूच सिगरेट उरिल्ली. ती ओठार दवरून लायटर 4-5 फावटी टक टक केले नंतर ती सिगरेट पेटली. एक लांब झुरको हड्ड्यान भरीत ताणें तो तसोच कांय खीण हड्ड्यांत भरून दवरलो आनी नाकांतल्यान धुंवर भायर सोडीत ताणें कॉल अनम्यूट केलो. हय. जीएमसींतूच आसा. डायरेक्टरान म्हाका टिमींत घेतला. एक्चुली हांवेनूच म्हाका घाल म्हटलो, पूण कोणाक खबर हें क्वॉरंटायन वाडटलें म्हणून. पयर सीएमा वांगडा मिटिंगेक गेल्लो तेन्ना कळ्ळें, पूण कोणाक सांगपाक शकना आसलो. परत एक पफ मारीत ताणें विचारलें. तूं कशें आसा? त्या वाटेच्यान जोरात श्वास सोडल्याचो आवाज आयलो. आरे हांव बरें आसा. तूं तुजी प्लीज काळजी घे. आरे टीव्हीचेर हें पळोवन आनी आयकून खूब भंय दिसता रे. ताच्या आवाजांत काळजीचो स्वर शुद्ध आयकोपाक येताले. किंचित हांसत ताणें जाप दिवपाक सुरवात केली. डोंट वरी. हांगासर सगळी काळजी घेतातच. भिवपाची कांयच गरज ना. गोंयांत परिस्थिती अजून तरी खूब बरी आसा. सीएम सांगतालो गरजेचें सगळें प्रोवायड करतलो म्हणून. कांय खीण ताणें उलोवप बंद केलें. परत सिगरेटीचो धुंवर हड्ड्यान पुराय भरून सोडलो आनी फोना कडेन पळयत मंद हांसत म्हणलें. आनी तूं? इतले सोंपेपणान हांव तुका सांडून वतलो सो दिसता. थँक गॉड यू आर ओके. पलतडच्या आवाजांत समाधान दिसलें. आरे खूब भंय दिसलो रे म्हाका. त्या भायर कालच्यान फोन करतालें तुका. तुजो फोन बंद आसलो म्हणून जीव वयर सकयल जावपाक लागलो. पूण तुजो आवाज आयकून आतां मातशें जिवाक बरें दिसलें पळय, ताणें म्हणलें.
सिगरेटीचो निमाणो झुरको मारीत तो उठलो. ते थुटूक ताणें जनेलांतल्यान भायर मारलें. जो धुंवर ताणें इतलो वेळ चिड्डून चिड्डून भायर काडिल्लो तोच धुंवर आतां रुमान भरिल्लो. ते धुंवराक ताच्या हड्ड्यांतल्यान भायर सरल्याचो आनंद आसलो. पूण आतां त्या धुंवराक सुद्दां त्या कुडींत घुस्मट जावपाक लागली. ताच्या हड्ड्यांतल्या उतरांची सुद्दां तीच गत आसली. घामा पावळ्यो ताच्या आंगावयल्यान वचपाक लागिल्ल्यो. जनेलांतल्यान वचून ताणें फॅन परत चालू केलो. तेचो तो कटकट आवाज ताका त्रास करतालोच, पूण पर्याय नासलो. फॅनाच्या वाऱ्यान सिगरेटीचो धुंवर भायर वचपाक लागलो. तशीच ती काळजांतली उतरां तोंडांतल्यान भायर सरलीं. कित्याक? आतां कित्याक? मरणाचो सिजन चालू आसा म्हणून म्हजी याद आयली, म्हजी काळजी दिसपाक लागली, हांव मरत बी म्हणून आतां तुका भंय दिसपाक लागलो, आनी ह्यो सगळ्यो फिलिंग्स तुज्या काळजांक येवपाक जगभर मरणाचो सिजन येवचो पडलो. वा, खरी गजाल. भगवान के घर देर है अंधेर नहीं. पलतडच्यान तें बेजारला हाचो अंदाज ताका आयलो. कितें रे तूं अशें उलयता? प्लीज डोंट टॉक लायक दीस. तूं जाणा म्हाका अजून तुजी खूब काळजी आसा रे. आय स्टील केअर फॉर यू. परत कांय खीण शांत गेले. ते शांततेत फॅनाचो आवाज मोठो येता काय ताका स्वताच्या चड स्वासांचो आवाज मोठो येता हें ताका कळना जालें. फोना पलतडच्यान ताणें शांतता चिरीत विचारलें, जेवलो? ताणें कांय जाप दिली ना. आरे वेळार जेव खा रे. काळजी घेवपाक शीक रे स्वताची. बेगीन सांग, जेवलो? ताणें परत विचारलें. आपले कुशीक रिकामो पडिल्लो बिस्किटेचो पुडो ताणें हातांत घेतलो आनी गुटलावन कोनशाक शेवटून मारीत ताणें जाप दिली. हय, तें उलयलेंच ना. ताका मातसो भंय दिसलो. ताका कळ्ळें आसतलें काय कितें. ताच्या मनांत विचार आयलो. तो गंभीर चेहऱ्यान फोना कडेन एकटक पळोवपाक लागलो. तें कितें तरी म्हणटलें हाची आतुरतेन वाट पळोवपाक लागलो. बरें आसा. पलतडच्या आवाजान तो खरें उलयलो हाचें समाधान आसलें. आनी हांवें आयकलां आतां तुवें पिवपाक स्टार्ट केलां म्हणून. कितें चलयलां तुवें? एक फ्रस्ट्रेशन आवाजांत दिसतालें. कोण सांगता तुका? बेश्टें कित्याक कितें उलोवनाका. तुजे कान भरतात आसतले कोणें. म्हाका न्ही असली फटिंगपणां आवडनात, तूं जाणा. आवाज चडयत ताणें उत्तर दिलें आनी सिगरेटीचें पाकीट हातांत घेतलें. पाकीट उगडपाक ताका लक्षांत आयलें की ओदळची सिगरेट निमाणी आसली. दांत ओठ खायत ताणें खाटीर एक मूठ मारली. आनी स्मोकिंग? पलतडच्यान ताणें विचारलें. सिगरेट तरी सोडली मरे? काय तें सुद्दां चालूच आसा? आपल्या हातांतल्या सिगरेटीच्या पाकिटांत ताणें एकदां पळयलें आनी कोनशाक शेवटून मारलें. फोन इतले वेळ लावडस्पिकराचेर आसलो. तो ऑफ करून ताणें कानाक लायलो आनी फाटीच्या बळान खाटीर आड पडलो. उशें मातशें सारकें केलें आनी दुसरो हात तकले वयल्यान दवरून ताणें जाप दिली. हय, सोडली तर. तुका खबर ना, सिगरेट सोडल्यार आठवडे जाले मुगो. परत कांय खीण दोगांय मौनीच रावलीं. पलतडच्यान आवाज आयलो. आरे म्हाका मेळपाक जाय तुका. जस्ट वॉन्ट टू टॉक. आनी कांय ना. जें कितें जालें तें मेळून वेवस्थीत उलोवया न्ही. प्लीज. हां, बरें आसा. विचार करता हांव हाचेर. ना प्लीज, हातून विचार करपा सारकें आनी कांय ना. प्लीज हय म्हण. केन्ना मेळुया? पलतडच्यान ताणें आशेन विचारलें. म्हाका खबर ना. लॉकडावन आनी कर्फ्यू जर सोंपलो तरी आमची कामां सोंपची ना. म्हाका 2-3 आठवडे क्वॉरंटायन दवरतले. जो मेरेन वॅक्सिन येयना तो मेरेन असली सगळी प्रिकॉशन्स घेवची पडटलीं. हांव सांगता तुका मागीर केन्ना मेळपाचें तें. तितल्यान पलतडच्यान ताणें आ म्हणत किळाच मारली. हाच्या हांगा काळीज धस्स जालें. तो सडसडीत उठून बसलो. कितें जालें? यू ओके?
ताणें आबूज जावन विचारलें. पलतडच्यान आवाज आयलो. हय रे. ते गळ्यांतले कानांतल्याक फारवतलें आनी ओडलें. दोळ्यावयलो चश्मा काडून ताणें कुशीक दवरलो आनी परत न्हिदत म्हणलें. म्हणजे सरपळी कानाक लावन खेळपाची संवय अजून वचून तर आतां फक्त त्या सरपळेचो जागो मंगळसुत्रान घेतला. परत तें कांय खीण ओगी रावलें आनी उलयलें. बरें, तुज्या फोनाची वाट पळयता. दवरूं फोन. ताणें फक्त आवाज केलो आनी फोन पलतडच्यान कट जालो. फोन कानाचो काडीत तोंडा मुखार धरलो आनी कॉन्टॅक्ट्सान वचून ताचो कॉन्टॅक्ट ओपन केलो. 2 आठसां मदीं मोग म्हणून सेव केल्लें ताचें नांव आज तरी बदलतलो अशें ताका दिसलें. पूण बोटांनी ताक आयली ना आनी दोळे धांपपाक लागले. थोडो वेळ ताच्या फोटवाक पळयत रावलो. एक लांब स्वास सोडीत सगळीं ॲप क्लोज केली. फोन कुशीक दवरून हात कोपराच्यान दोळ्याचेर दवरलो आनी त्या फॅनाचे कटकट जावपी आवाजांत आपणाक न्हीद येतली हाची वाट पळोवपाक लागलो. द सीट डायरीत तुमी आज आयकताले बाब देवराज गावडे हाणें बरयल्ली कथा क्वॉरंटायन. जर तुमकां आयची आमची कथा आवडली जाल्यार मुजरत लायक करात, कॉमेंट करात, शेअर करात आनी आमचो चॅनल सबस्क्रायब करात. तशेंच जर तुमकां दिसता की तुमच्योय कथा सीट डायरीत आसपावीत जावच्यो जाल्यार 9823593808 ह्या नंबरार व्हॉट्सॲप करात. देव बरें.